दिस अ इंटरेस्टिंग थिंग म्हणटा की फोटो काढून गेले आपल्या बरोबरचो फोटो हो सध्या एव्हिडन्स जावपाक लागला. आपल्या मारायन इतले जाण फोटो काढून गेलो दॅट इज द एव्हिडन्स की हे आपले म्हणून. ते फोटो काढपाक लागले तर तुम्ही आपल्याली म्हणत म्हणून आज रातीन मेरेन फोटो जर एव्हिडन्स न्हू जाल्यार ते प्रत्येक फोटोवाचो सध्या हे करूंक जाय की बाबू बरोबर ज्यांनी फोटो काढला ताचेच फोटो मुख्यमंत्र्या बरोबरूय येतले, त्याचे फोटो आणि कोणा बरोबरूय येतले. फोटो काढप हो एक कसा उत्साह न्हू तो. चल काढलो सुभाषा बरोबर फोटो, चला आता ह्याच्याकडे गिरीशाकडे या, गिरीशा बरोबर काढलो फोटो, मागीर फेसबुकार आणि कोण मेळ्ळो. फोटो इज नॉट एव्हिडन्स की म्हजी पंचायत. फोटो इज नॉट एट ऑल एव्हिडन्स. हाऊ वुड यू रिएक्ट? समटायम्स फोटो ऑफ जाता. बाबूची कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर ते जातले कारण तुम्ही सामकी लागीचे म्हणून. हांव तितको इंटरफियर जालोच ना, हांव केपें कॉन्स्टिट्युएन्सीक इंटरफियर जालो ना कळ्ळें न्ही. आणि हांव सांगे म्हज्या मतदारसंघांनी हांव तितको इंटरफियर जालो ना. खंयच्याच एकय कॅन्डिडेटाच्या फेवरान हांवें कॅम्पेन केलें ना कळ्ळें न्ही. कोणाक कितें एडवायस करपाक जाय, कोणाचे आमचे 2 कार्यकर्ते आसा जाल्यार समजोवतो घडोवपाचो पळयला, बट नॉट फोर्सफुली कळ्ळें न्ही. हो हे अशें दीस जाले जाल्यार आमचें बरें जातलें कळ्ळें न्ही. बट आय डोंट नो. एक गजाल रोहित पॉइंट आहा तो की आमदाराच्या वटेच्यान वारें ऑल्दो निलेशाक दिसता म्हाका खबर आहा बंगल्यार कितले पावल्या ते महालक्ष्मीचेर, पूण निलेश म्हणटा आमची पंचायती म्हणून, आमकां अजून खबर ना. सो किशोर म्हणटा की आमदाराची पंचायती म्हणून. किती दिसताले ऑन ग्राउंड? इंटरेस्टिंग थिंग इज तो आन्सर करच्या पयलीं आनी एक गजाल सांगू. मायकलाचें उलोवप जालें. वेन मायकल इज नोन अक्रॉस गोवा, म्हणजे एक कोस्टल विलेजीन तुम्ही वचशात जाल्यार ते रेफरन्स दिता की ताणें पळय थंय कितें कितें केलां. आमकां हांगा कांयच करपाक मेळना, करिनात कांय, म्हणजे अशें इनिशिएटीव जायना, लोकल म्हणजे ग्रासरूट लेवलाचेर जायना आनी वयरच्यान आमदारांतल्यानूय जायना. सो ही इज एक्सेप्टेड दॅट. आनी एक कशें आसा, वेन वी वेंट टू ऑल दीस कॉन्स्टिट्युएन्सीज, एकदां आमी विचारलें की तुमकां पंचा कडच्यान अपेक्षा कितें आसा, तुमच्या पंचायती कडच्यान अपेक्षा कितें. ना 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 आमचो भाऊ आसा, आमचो भाऊ करतलो. भाऊ इज आमदार. आमकां पंचायत लागत ना म्हणटा, भाऊ आमकां पळयता, आमी डायरेक्ट भाऊ. सो एट टायम्स MLA इज लार्जर देन ऑल दीस ग्रासरूट मशिनरी एज वेल एज ब्युरोक्रेसी, हावेवर यू मायट टेक इट. सो दॅट इज वन थिंग. सेकंडली फोटो ऑपचेर आणि फोटो ऑप 2 गोष्टी बऱ्यो जाल्यो. फोटो ऑप म्हाका एकूच प्रश्न किशोरान म्हटलें तो बूक घेवन आयला थंयसर. म्हाका खूब जाणांनी विचारलें की आतां निवडणूक कॅम्पेन केलें, निवडून आयलो, फोटो ऑप केलो, फोटो ऑप करतले खबर ना, बट ताज्या नंतर कितें? आमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी खबर आसा काय? जेणे वोट केला ताका सांगलेलें की बाबा तें मत मारूंक जाय, कोण बरो कॅन्डिडेट काम करता, बट ताज्या नंतर फुडें ताका डज ही नो वॉट टू डू अँड वॉट नॉट टू डू? विल ही एवर रिफर टू दॅट बुक विच ही इज कॅरिंग टुडे? आय डोंट नो. सो खूब जाणांनी म्हाका म्हटलें की एक बाबा वर्कशॉप गव्हर्मेंटान किंवा एटलीस्ट BDO लेवलाचेर एटलीस्ट तांकां सांगपाक जाय, बॉस यू नो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी कामां म्हणून. आणि यू शूड नो दॅट बॉस यू शूड नॉट गो टू युअर MLA की बाबा हा तो MLA करतलो आणि म्हाजेर उपकार करतलो त्याच्यानंतर हांव कितें करतलो. सो यू शूड बी इंटरेस्टेड बाय युअर एम्पावर्ड फर्स्ट. सो दॅट बुक विल एम्पावर यू. अशें खूब जाणांनी म्हाका अक्रॉस सांगलें विच आय थिंक शूड बी कम्युनिकेटेड. आता युअर क्वेश्चन वॉज MLAचो कितलो प्रभाव असता? तू म्हणटा की MLAचो भरपूर प्रभाव असता. डेफिनेटली जशें हांवें म्हटलें खंयच्या एका ना भाऊ करतलो. सो दॅट ऑब्वियसली इज द प्रेशर सिच्युएशन, ताजें वर्चस्व आसा एट टायम्स. म्हणून म्हटलें हांवें की तो बूक आसा पळय तो कोणाक खबर ना. ओके, दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. हो जो पॉइंट आसा की आमचो आमदार सद्याक सरपंचांचें काम करतात, सरपंच पंचांचें काम करतात आणि पंच म्हाका कितें करता तें खबर ना. सो this is a real problem in Goa because of our small constituencies. Correct. तो पण कितें सांगता that book will solve the problem. According to me, that book is not going to solve the problem. Okay, why? Because nobody is going to read it. No. See, today he had earlier listed electricity, roads. Yeah. Kishore listed health and education. All these are not within the purview of the panchayats. All that the panchayats do today. Okay, I'll just take a break. Vishwajit Rane is online. So, Vishwajit Bab, मुझा आवाज ऐकू येता? Hi Pramod, good evening. Yes, good evening. How are you reacting on the success in your area? How would you react? Kinda, it is a victory of the BJP in the whole of Sattari. हांगा एक काँग्रेस वाले बॉब मारतले काँग्रेस म्हणून हांगा कांयच ना. आणि हांगा मनशाचेर लोक वयता. आमी सगळे पंचायती जिखून हाडल्यो. उजगांव 10 आयले 11च्या भायर. कांय कडेन 7चे आउट ऑफ 7 we have won 7. आणि most of the places we have won landslide, one-sided victory, and it is the reposition of faith of the people in my leadership in that area. And even my father, he has managed to keep a hold on all these things, but that I have helped in ensuring that he keeps his territory intact.
But that same way, all the panchayats, I would like to go on record today, will be declared as BJP panchayat. All the under panchayats? leadership of Manohar Parrikar. All the panchayats in your constituency or all the panchayats in Goa? All the panchayats in Sattari will be under the leadership of Mr. Manohar Parrikar. Including from Porien? All the panchayats in Sattari and Usgaon. I won 10 seats in Usgaon. 1 seat I lost by 2 votes. All these will be under the leadership of Manohar Parrikar. This is a major thing. So you are saying the panchayats from Porien will also be saffron? I am Pratap Singh Rane's son. Don't forget that. But these Congress jokers don't realize the ground reality, what is going on. And they can keep on working hard in Sattari. They will not get any food base there. And people of Sattari will reject them like in the panchayat they will rejected. In my by-elections, you will see how they will be diminished. पण एक गजाल सांगा, तुम्ही हे इलेक्शन या तुमच्या बाय इलेक्शनाचे सेमीफायनल बी म्हणून पळयल्लें? हांवें सेमीफायनल पळोवपाचो प्रश्न कित्याक काँग्रेसाचे एक्झिस्टन्सूच ना. कसले सेमीफायनल वेन देर इज नो प्लेयर ऑन द अदर सायड. तुम्ही म्हणता कॉन्टेस्टूच ना म्हणून. कॉन्टेस्ट तांकां काणाक हाडटा ते हाडून दी, काय फरक पडचो ना कित्याक लोक त्यांच्या बरोबर ना. पण तुम्ही एक बरी इंटरेस्टिंग गजाल सांगली की यू ऑल्सो वर्कड इन पोरये टू प्रोटेक्ट युअर फादर स्टफ. I see. Listen to me. I am a BJP minister. I have just made a categorical statement that all panchayats in Sattari will be declared as BJP panchayat. Okay, and I think that is the headline right now. Thanks a lot, Vishwajit Bab, for talking to us, and congratulations on your victory. काँग्रेस म्हणटा नाचता एक काँग्रेस बिंग्रेस काय ना हांकां खबरूच ना कितें चल्लां राजकारण. I can take your word for that. So thanks a lot for talking to us and congratulations. This is the headline coming out now. After Michael, I think this is the live headline again that even Porien panchayats will be saffron. How do you look at it? No, but he has given answer to that. He says that Pratap Singh Rane is my father, irrespective of the fact that he is a congressman. Yes. So, but his panchayats are saffron. yes, that is what he says. Yeah. And in fact, the joke going in all the circles is that Porien Congress wins, and in Sattari Vishwajit So that wins. was the impression, I think, till Vishwajit Rane spoke right now. Correct. Right now, he has declared that even Sattari, this is major. Yes. This is a major statement. Kishore, how do you look at it? त्यांनी विश्वजित राणेचं स्पेसिफिक स्टेटमेंट असा की हांगासर लोक मतदान हे इंडिव्हिज्युअलाक पळोवन करतात. Correct. त्यामुळे तो आता बीजेपी नसल्यामुळे तो थोडे आपले श्रेय पक्षाक देऊंक सोदता, कारण नव्यानूच पक्षान त्यांनी एंट्री केल्या. त्यामुळे त्याका पक्षान खूप भवितव्य हा, खूप त्याची स्वप्न असतात, ती पूर्ण जर जातलो गेल्या पक्षाक थोडे श्रेय दिवंक जाय. Okay, we'll talk about जितले त्याचे हे आसा ते त्याचे इंडिव्हिज्युअल त्याचे आणि बापायचे हे इंडिव्हिज्युअल प्राप्ती थंय पक्षाचे काही. Okay, we'll talk about this factor because this is the headline coming out. But मुझे बरोबर मंत्री विनोद पालयेकर लायनीर आसा सध्या. विनोद बाब, माझा आवाज ऐकू येता? हय ऐकू येता. हय, तुम्ही कशी रिएक्ट करतात ऑन द रिझल्ट, पंचायत रिझल्ट इन युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी? हय, आमच्या सगळ्या पंचायतींनी आम्ही जवळ 5 ज्यो पंचायती आसा 5य पंचायतींनी आम्ही निवडून आयिल्ले आसा माझे कॅन्डिडेट. ओके. खरें म्हणजे आम्ही पार्टी लेवलचेर निवडणूक लढोवन आशिल्ली, पण सगळे 4-4, 5-5 जण एका वॉर्डान आमच्याच राविल्ले, त्यामुळे हांव तांच्या हातून पडून आशिल्लो. पण सगळे आमच्याच 5य पंचायतीन वर्चस्व आसा आणि आम्ही जिखून आयला 5य पंचायत. तुम्ही म्हणतात की 5य पंचायती भितर फायनली जे पॅनल जातले ते तुमचेच जातले? हय. Okay, so thanks a lot, Vinod Bab. Thanks a lot for talking to us. Now this is I believe that Vinod Palekar has fared. Even my news desk is telling me that Vinod Palekar has fared very well. The problem might be in Saligaon, where it can be 50-50 for Jayesh Salgaonkar, and it is not also going in favor of Dilip Parolekar. It is people are looking out for a third option. So we'll discuss that phenomenon. But first, Girish Bab, the headline that Vishwajit Rane is giving, तुमकां किती म्हणटा तो ते ताजे हांव विचारता तुका जाय जाल्यार रिएक्ट कर, कळ्ळें तुका? पण तो जो म्हणटा की पोरयेच्यो पंचायती आयच्यान सॅफ्रन जाले म्हणून, हाऊ डू यू रिएक्ट टू इट? सो किशोर बाबान सांगलें तेजेच मुखार वयता हांव. सद्याक तो एक वेगळ्या स्टेजीन आसा, बीजेपी मिनिस्टर जाला खरो तो, पूण तो आतां आपली लॉयल्टी बीजेपी कडेन प्रूव करपाचो. सो आतां प्रयत्न आसा तेगेले. तो बीजेपीच्या लिडरांक कितले खूश करप त्या प्रयत्नान विश्वजीत बाब आसा. आणि असेंब्ली इलेक्शनाचं बाय इलेक्शन जातलें.
विश्वजिता आपल्याला जागो कितें आसा वाळपय ते वाळपयचे लोक ठरयतले आनी लोक दाखयतले. प्रश्न वाळपयच्या भायर पावला, पर्येचेर पावला. हांव तेच सांगता न्ही, तो बीजेपीच्या लिडरांक सद्याक खुश करपाच्या म्हणजे आपली लॉयल पर्येच्यो पंचायती सॅफ्रन जातल्यो काय जावची ना. ही हॅज मेड अ डायरेक्ट कॅटेगोरिकल स्टेटमेंट. सी हांव अजुनी तोच मुद्दो सांगता की आमी पार्टी बीजेपीन खंयच लिस्ट अनाउन्स केली नाशिल्ली की हे आमचे कॅन्डिडेट म्हणून. ओके, पार्टी लायनीचेर इलेक्शन खंयच नाशिल्लें. आमी पार्टी खंयच इंटरफेअर जालो ना. आमची काँग्रेस पार्टी आमचो एकूय इंटरफेरन्स कांयच नाशिल्लें. बीजेपी आयच्या आनी ठरोवपाक लागल्या की आयज ते बीजेपी जिखता म्हणून. म्हणजे उदो तो मायकलाचो स्टेटमेंट की जे सिंबॉलाचेर इलेक्शन लढल्यात थंय पार्टी जिखलं हल्ले ना म्हणटा ते इंडिव्हिज्युअल हल्ल्याक. आणि जंय पार्टीचो सिंबॉल नासता निलेशाचो थंय म्हणटा तो पार्टी जिखल्याक. पार्टी सिंबॉलाचे जे हरता ते हल्ले म्हणना ना तो. आणि जंय सिंबॉलूच ना ते म्हणटा पार्टी जिखल्याक. आय टेक ऑन सत्तरी and then I'll go to Subhash Babu. सत्तरी जेन्ना तू गेलो, now this is a very interesting combination, but Vishwajit Rane has probably given the headline of the day. How do you, what feel you got in Sattari? In Sattari, again mixed, but I think I'll give it in his side, on Vishwajit's side, because people are optimistic. People have seen his work. एका टर्मान ताणें कितें केलें तें पळयलें. ताच्या सरकार पक्ष असलो नासलो ते people know, they have taken a calculative decision फुडें आसा. And I think it should be faring in his side. Overall काम करपाची पद्दत पर्या feels like it's a mixed response. जेन्ना we can't comment on that because आतापर्यंत ते क्लियर ना. Whereas वालपय more predominantly it was quite clear की it is Vishwajit's side that it is going. पर्येची गजाल, how difficult it would be for Pratap Singh Rane, Vishwajit Rane making such a daring statement on live TV. म्हाका दिसता प्रमोद प्रताप सिंग राणे खातीर कांयच चिंतेचो विषय ना आणि कांयच ना. हे सगळे आमचे अंदाज. पर्ये आणि वाळपय हे जे भाग आसात न्हू ते पूर्णपणे विश्वजित राणे आणि प्रताप सिंग राणेचे समर्थक. फाल्यां विश्वजित राणे आणि प्रताप सिंग राणे शिवसेनेन सुद्धा वचपाचो जर केला, शिवसेनेचो पहिलो सीट हो पर्यांतलो येतलो निवडून. दे आर व्हेरी मच, ते त्यांच्या नेत्याशी प्रामाणिक असतात. त्यांच्या नेत्याचे कामूय त्यांच्यानी पळयला, त्यांच्यानी कामूय केला, म्हणूनच आयज लोक त्यांच्या बरोबर असतात. त्यामुळे विश्वजिताक हेचेच कारण अशें आहा की विश्वजिताक जावं तसो त्या गोष्टीचो उपयोग करूंक मेळटा. फाल्यां आयज तेणी बीजेपी म्हटलें म्हणजे ती एक्चुअली मोठी बातमीच, पण त्या बातमेक रियालिटी तू पर्याच्या लोकांक विचार शिवसेना जावपाक शकता. त्यामुळे तेका तसो हे ना. पूण एकूच गोष्ट मान्य करपाक जाय की आमच्या अख्ख्या गोवा स्टेटीन हे दोनूच कॉन्स्टिट्युएन्सी अशे आसात जे लोक हे डायरेक्ट आपल्या लिडराशी प्रामाणिकपणे तो लिडर खंयसरूय वचो लोक तेका फॉलो करतात. आता जर गिरीश बाब सांगता तसो जर लोक शिकयतले, लोक शिकोवपाचो प्रश्नच येना. लोकांनी कितें तें आपली प्रामाणिकपणां दाखयली. आयज खरें म्हणजे काँग्रेसीक संधी असली की ह्या पंचायत इलेक्शन खंयसर हे पंचायत इलेक्शनां जरी पार्टी बेज नसल्यो तरी आयज तेंच्यांनी खंय तरी वाळपयन स्वताचो एक हे वापरून खंय तरी विश्वजिताच्या बद्दल नाराजी आसा हे प्रकट करपाक ते सक्सेसफुल जातले असले जर तेंच्यांनी आपली स्ट्रॅटर्जी वापरलेली जाल्यार. पण ती तेंच्यांनी करूंक प्रयत्न अजिबात जावंक ना. जर नाराजी असली तेंच्यांनी खंय तरी ती नाराजी एका वेगळ्या पद्दतीन हे दाखोवन रिफ्लेक्शन जर दाखयले गेले त्यांचो फायदो तेका बाय इलेक्शनाक जातलो आसलो. That could have been done in the Usgaon part of it also. Yes. I think even for Vishwajit Rane the biggest comfort that coming out of this election is Usgaon. Yes. Usgaon आपल्याला इतले आयले is the biggest comfort and biggest is charged up because of Usgaon. रवी नायकाचो प्रभाव हो उजगावान मोठ्या प्रमाणात आसा अशें सांगले वयता. ते जर असले जाल्यार आयज पंचायत इलेक्शनाक तेका फटको बसोंक जाय आसलो. आयज हो जो कॉन्फिडन्स आता विश्वजित उलयता मेजर ऑफ उजगांवाच्या यशा खातीर हो कॉन्फिडन्स आयला आणि काँग्रेस हॅज फेल्ड इन दीस. आता मेसेज असो गेलो की ना आणि विश्वजिताक कोणूच उडोवंक शकना. फाल्यां काँग्रेस बरोबर कोण वचपाकूय भियातलो आता काय जावचें ना म्हणून ह्या संधीचो म्हाका दिसता तेंचे वापर करपाक जाय आसलो. तुमकां आयकून बरें दिसलें आसतलें की पर्येच्योय पंचायती सॅफ्रन मे म्हणून ते अजाप काय नाही. आयकून बरें दिसपाक कितें आपल्याक खबरच आसा. बिकॉज विश्वजिताची भारतीय जनता पार्टीनी एंट्री ह्याच खातीर आशिल्ली की टू स्ट्रेंथन दी पार्टी अँड ही इज एक्झॅक्टली वॉट वी आर एक्सपेक्टिंग. ही इज डुईंग इट नॉट ओनली इन हिज ओन कॉन्स्टिट्युएन्सी पण ताच्या आजूबाजूच्या हातून भितर ती हें जाता. आता गिरीश बाब म्हणटा की ताका इलेक्शना नंतर कळटलें इलेक्शन यू शुड हॅव टेकन इट एज अ सेमी फायनल. ही हॅज नॉट कन्सिडर्ड इट एज अ सेमी फायनल बट you are not creating your ground level workers. ह्या इलेक्शनाच्या वेळार तुम्ही कितें करपाचें. रवी नाईक म्हणटा की ही इज मोरेवर गुड. तुम्ही कितें म्हणटा काँग्रेसीक त्या इलेक्शना बद्दल उलोवपाचो अधिकारच ना म्हणून हांगा काय केला दे हॅव गिवन अप द वे दे हॅव एक्टेड इन दिस पंचायत इलेक्शन.
द वर्कर्स डजंट ते अशे बिल्टअप ऑटोमॅटिकली जायना. कोणी तरी त्याच्या फाउंडेशन घालता आसतना ताचे फाटल्यान रावन खंय तरी पुश करपाक जाय. दे आर नॉट डुईंग इट. आता खंय तरी गोंयच्या सारख्या स्टेटींग ह्या इलेक्शनान तांकां अकस्मात मेळ्ळें तेय सांबाळपाक जालें ना. सो बेसिकली आय एम व्हेरी हॅपी दॅट दिस इज इंटरेस्टिंग पॉइंट. I am very happy that Vishwajit has come and he has brought in moreover the good amount of workers आणि पार्टी भितर तांणी स्ट्रेंथन करपाचो एक वेळ उचललो आसा. ते तुमी तो खुश करपाक पार्टी खुश करपाक म्हणात जावं कितेंय म्हणात, पार्टी खुश करपाक जाय जाल्यार आमचे मिडिया जर्नलिस्ट सांगतात की तो खंय गेल्यार येवपाक शकता. सो वाय ओनली बीजेपी? बट ही हॅज रियलायज दॅट ही हॅज गॉट अ फ्युचर इन बीजेपी. बीजेपी इज परफॉर्मिंग अँड बीजेपी इज अ राईट पार्टी टू गिव्ह जस्टिस टू द गव्हर्नमेंट. दो इंटरेस्टिंग पॉइंट आहे की काँग्रेस शुड हॅव यूज दिस पंचायत इलेक्शन एज एन ऑपॉर्च्युनिटी टू गॅल्वनाइज द कॅडर. At least here in this constituency. And at least in those, कारण Panaji there is no panchayat election, so Valpai should have been taken up as a semi-final. You believe Correct. that? I believe that. That they should have kept their workers charged. See, election, what happens is, elections keep them charged. In fact, they should be in election mode. The problem with BJP is, they are in election mode throughout the year. So all the 5 years, they are ready for municipal election, they are ready for panchayat election, assembly elections, they are parliamentary elections. But the problem with them is, they come up at a time of elections. So they are not in election mode at all. So that is the problem with Girish, the it's high time Congress party gets into election mode. The second part is, now they are in opposition. Now the functioning as a opposition inside the house and outside the house is not there. So it is almost, you give a signal that we don't exist. Okay, Girish, at least वाळपय काँग्रेसी कडच्यान एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रॉंग एफर्ट जाय आशिल्लो जो जाल्लो दिसना. एंड द बिगेस्ट सिम्पटम आनी ताजे रिजल्ट इज द उसगांव रिजल्ट. कारण अल्टिमेटली फाल्यां जेन्ना बाय इलेक्शन जातलें तेन्ना तुमची प्रायमरी भिस्त उसगांव वेल्यान सुरू जातली. आनी देन यू वील ट्राय टू डू इनरोड्स इनटू वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सी, हार्डकोर कॉन्स्टिट्युएन्सी. दिसता चूक जाली अशी? ना, बेसिकली आमी सदांच जे ग्रामपंचायतीचे स्वातंत्र्य आसा ते कंटिन्युअसली पळया तुम्ही म्युनिसिपालिटी इलेक्शन थंय आमची पार्टीन स्टँड क्लियर घेतला की ह्या इलेक्शनाक ऑफिशियली पॉलिटिकल पार्टीन इंटरफेअर जावप न्ही. आणि ह्या हेजेर आमी फक्त वाळपयच वचून कित्याक हें करपाचें. आमी बेसिकली सगळ्या एरियांक आमी खंयच हें केलें ना. सो आमी लोकां कडेन सोडला जे पंचायत इलेक्ट जाल्ले आसता तेंचे बरोबर काम करप हो आमचो बेसिकली. लास्ट म्हजे कडेन टायम थोडो उरला, बट दॅट गोवा फॉरवर्ड फॅक्टर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण गोवा फॉरवर्डाच्या बाबतीत ज्या तरेन तांणी एंटी बीजेपी फोर्स टू बीजेपी लेड गव्हर्नमेंटा भितर अलायन्स पार्टनर हो जो एक जंप मारलो. एक गजाल कळटा की विनोद पालेकराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर मे बी ही डज नॉट हॅव अ व्हेरी स्ट्रॉंग ओपोजिशन. देर इज क्वाईट पंचायत्स गोईंग इन हिज फेवर. वॉट आय एम गेटिंग रायट नाव फ्रॉम द न्यूज डेस्क इज दॅट जयेश साळगांवकराचे हे आसा की जयेशाच्या वटेच्यान कंप्लीट फुल फ्लेज रिजल्ट ना, दिलीप परवळेकराच्या वटेच्यान फुल फ्लेज रिजल्ट ना, बट थर्ड तिसरी इंडिपेंडंट फेसीस निवडून आयल्या. इट्स अ 3-way काइंड ऑफ अ थिंग. तुमकां फिल्डाचेर कितें फील आयिल्लो ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी? क्रॉस भोंवले आणि जनरली नॉन गोवा फॉरवर्ड अशा कॉन्स्टिट्युएन्सीक आमी किंवा तालुकांक विचारले की अशें जालें, यू नो पीपल शिफ्टेड. सो एक थोडोसो दिसलो की ओके वॉट एवर हॅपन्ड वॉज हॅपन्ड फॉर गुड बिकॉज दे वॉन्टेड तांची कॉन्स्टिट्युएन्सी इन पॉवर इन अँड थँकफुली दे गॉट इन टू मिनिस्ट्रीशीप. सो नथिंग लायक इट. वन जनरल एक आसलो की कित्याक करपाक जाय आसलें बिकॉज people have seen Congress, people have seen BJP. Now here was a savior as a third person ki Goa forward was rising. MGP was part in government also, so त्यांचे खबर असले लोकांक काम करपाची पद्धत कशी. Goa forward was that quintessential party which people were looking forward to. Now especially in Salsett when we spoke to them, there was a little grudge, but I don't know the grudge will cultivate over a course of time. It will remain, it will change into a different form. Maybe there might be a different future. What about Saligaon and Shivoli? Saligaon Shivoli मातसो अजून ग्रज आसा अबाउट द पास्ट MLA. थंय अजून म्हणटा की तेणे केल्ले मरे त्या MLAन केल्ले थंय कोण आसलो इतकी वर्सां कोण आसलो. आयज मेरेन आय कांट जज विनोद पालयेकर गोईंग देर आस्किंग कितें आसा तुमचें. सो नो बडी वील क्वेश्चन ऑर केपेबिलिटी म्हणटात थोडे अजून येवंक ना आमच्या मतदारसंघान येवंक ना किंवा आमच्या हितूर अजून येवंक ना. दॅट इज
is there. But over a course of time, people, because the Just kind of anger with the previous correct, because this leadership. gentleman, both Yeah. this Jayesh and Ge, are Yeah. just 2, 3, 4, 6 months old. Okay. But Now- not as compared to the Clifford, previous. तुम्ही year. कसे पळयता ह्या गजालीकडे कारण दिस विनोद पालेकर वी आर गेटिंग क्लियर सिग्नल दॅट ही इज व्हेरी कम्फर्टेबल जयेश और दिलीप परुळेकर बोथ ऑफ देम डोंट लुक व्हेरी व्हेरी कम्फर्टेबल See, I look at it that the BJP has not taken those two constituencies seriously. Because if those two constituencies were taken seriously by BJP, it may have created problem for the alliance. So to that extent, I would say that Vinod Palenkar's victory is a BJP victory, along with his people. And as far as Jay Salgaonkar is concerned, it looks like it was Dilip Parulekar the bigger factor than the party, because even when you are talking, when you are giving me numbers, Yeah. you are not saying BJP 3 Correct. or BJP 4. You are talking of Dilip Parulekar 4. Yes. So we go by our old theory, which I said last time, that this assembly election, this election has been continuation of the last election. ओके किशोर फायनल गोवा फॉरवर्डाचे फॅक्टराचेर ह्या पंचायत इलेक्शन गोवा फॉरवर्ड शुड बी कम्फर्टेबल और लिटल अनकम्फर्टेबल ना म्हाका ह्या विशयाचेर एक स्पेसिफीक सांगपाचें आसा की इंटरेस्टिंग भाग असो आसा की गोवा फॉरवर्डाचें बीजेपी बरोबर वचप ह्या असेंब्ली इलेक्शना नंतर हो एक व्हडलो विशय. हो व्हडलो विशय म्हणजे विजय सरदेसाय जो बीजेपीच्या विरोधान इतलो व्होकल आसलो तो वचून बीजेपीक दसलो, पूण विनोद पालयेकर आणि जयेश साळगांवकर हे मानसिक दृष्ट्या तयार नसले, कारण त्यांच्यानी बेस जी आपली तयार केली बरोबर. ती एंटी बीजेपी तयार केली. तुका खबर असेल की व्हॉट्सअपाचेर जयेश साळगांवकराचो एक हे फिरतालो, तितून जयेशान कितें आपले लिडर सुद्धा गेले आपण बीजेपी बरोबर वयता. त्यामुळे विनोद पालयेकर आणि जयेशा खातीर आपली ही विश्वासार्हता शाबूत दवरप ही खूप कठीण गोष्ट असतली. फुडल्या 5 वर्सांक तांकां कळटली ती. विजय सरदेसाय जो आसा, विजय सरदेसाय हो खूप हुशार मनीस, जो म्हणजे कशें आसता की एखादें जेन्ना नाटक घडटा तेन्ना नाटकाच्या पडद्या मागे कलाकार आसता पळय त्याची भूमिका खूप महत्वाची असता. तशा पद्दतीन विजय सरदेसाय हो खूप मुरलेलो राजकारणान मनीस आसा. म्हाका दिसता की विजय सरदेसाय जो गोवा फॉरवर्ड जो आसा तो हळूहळू आता एमजीची जागा घेतलो, म्हणजे गोंयचो प्रादेशीक पक्ष म्हणून गोवा फॉरवर्ड मूव जाता. आणि एमजीचो जर तू पळयशीत सुदीन ढवळीकर आता जरी तो सरकारान असलो तरी तो फाटी पडला, पण विजय सरदेसाय आणि विश्वजित राणे हे फुडले भावी नेते, प्रादेशिक नेते, एक बीजेपीचो आणि एक प्रादेशिक नेतो खरी ह्याच्या कॉम्बिनेशन दॅट इज एमर्जिंग. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका दिसता विश्लेषण डिटेलां भितर जाला, मेजर ट्रेंड्स आमी डिस्कस केल्यात. आज राती मेरेन कितली फोटो ऑप आणि फोटो ऑप्स जातात ते कळटलें. तातूंतल्यानच मागीर फाल्यां मेरेन तुगेले कोण आपल्याला कितली पंचायती म्हणटा तेंय लोकां मुखार येतलें. एक सामकी म्हत्वाचो मुद्दो जो रोहितान काडिल्लो, प्लीज आता तुम्ही निवडून आयल्यात, स्वताचें काम कितें तें समजून घेयात आणि तें काम तरी प्रामाणीकपणान करात. मागीर लोकांची इतलीच इच्छा आसा, बूक वाचात, सो इतलीच इच्छा आसा ती पूर्ण जावची मतदारांची. आनी भायर सरून पावस पडटा आसतना उबो रावन तुमकां मतदान केलें ती मातशी चाड दवरात. इतलेच मागतान थांबता. आयले इतली बरे तरेन मत मांडली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.